जनिता मडकईकरांचा जनिता मडकईकरांचा डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज आमचे बरोबर आसा कुंभारजुवा मतदारसंघाची बीजेपीचे कॅन्डिडेट जनिता पांडुरंग मडकयकर। मॅम तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार। नमस्कार। सो जेन्ना तुमी लोकांकडे वता तांचो रिस्पॉन्स कितें आसा तुमकां? आमी घर घर कॅम्पेनिंग सुरू केल्लें आसा तेन्ना आमकां सगळ्यांचो बाबी तूं चल फुडें आमी तुज्या फाटल्यान आसा अशें सगळ्याक चालू आसा। खंयच कोणीच कितें अशें म्हणोंक ना की तुमी चला फुडें आमी तुमच्या फाटल्यान आसा आनी सगळीं घरांतलीं भायर सरून आमचे बरोबर येयल्लीं आसा। नॉर्मली आमी कशें पळयता न्ही एमएलएची बायल ही इतलीच तुमची आयडेंटिटी न्हय, तुमी पॉलिटिक्सान आशिल्ली। सो तुमच्या जर्नी बद्दल आमकां थोडें फार सांगात। पयलीं हांव ओल्ड गो पंचायतीन पंच म्हणून निवडून येयलें। मागीर 5 वर्सां हांवें सरपंच केलें। तेजे नंतर परत हांव पंच म्हणून निवडून येयलें। मागीर तेजे नंतर हांव झेडपीक 2.5 वर्सां काम केलें। तेजे नंतर हांव 5 वर्सां परत आतां सरपंच आसा आनी हांव सदांच म्हज्या मडकयकारा वांगडा हांव सदांच आसतालें। तो खंयी वचो तेजे वांगडा फाटल्यान मिटींग आसूं कितेंय प्रोग्राम आसूं कितें तेजे वांगडाच आसतालें। आमी अशें म्हणटा की बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन, पण तुमी फक्त फाटल्यान न रावता मुखार सरून आज ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसीसाक लागून येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेल्ला, ताजे बद्दल आमकां सांगात। हांव पंचायतूय सांबाळून म्हजें घरूय सांबाळून म्हजें जें ऑफिसान आसता कितें कामां तिवूय सांबाळून सगळ्याक म्हणजे हांव न चुकता वयतालें। मातशें फाटीं फुडें जावं पण हांवें ग्रास लेवल सुद्दां काम केल्लें आसा। पंचायतीन तर भरपूर कामां आसा। फेस्ताचे हितून सगळो लोक स्टॉलांक लागून सगळो लोक एरियेन वळखता। कुंभारजुव्याच्या भायरूय मेरशे सांताक्रूज सगळे एरियेन मडगांवचे वास्कोचे सगळे लोक म्हाका वळखता की हे बायल म्हणजे की हेणें केन्नाच कोणाक दुखोवंक ना। कामां हांवें वेवस्थीत केल्लीं आसा स्टॉला बद्दल आनी लोक देव बरें करून सदांच म्हणटाले। तुमी जेन्ना बीजेपीन आयली न्ही तेन्ना खुबशे एस्पिरंट्स आशिल्ले जांकां दिसतालें की आपल्याक ही टिकेट मेळची। सो ते खंय तरी दुखावले गेले आनी ते पयस गेल्यात। ताजो तुमच्या हेजेर कितें फरक पडटलो? ना, जे पळय कोण आतां गेल्ले आसा ते टिकेट जेन्ना मेवळी मडकयकर फॅमिलीक तेन्ना ते आपुणूच आतां सगळे येवंक लागले। कोणूच पयस ना, सगळे येता आनी बाबी तूं राव आमी आसा तुका तुज्या फाटल्यान। आतां वोदोळ येयले करमळेचे सगळे पंच मेंबर सरपंच, दुळापे वयले पंच सरपंच सगळे आसा। ओल्ड गोवाचे तर आसात आसा सगळे येता आनी मेळटा। कोणाचें अशें हें ना की आमी ना म्हणून। आनी घरांनी आमी भोंवता केन्नाच कोणी वायट अशें म्हणूं ना। हांव जेन्ना काम करूंक लागलें तेन्ना म्हाका केन्नाच कोणी नांवानूय उलो करूं ना। फक्त भाभी 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 म्हणून अशें हें केलें आनी आमी कोणाचे वाटेक वचोंक ना, कोणाक दुखोवंक ना। काम आनी आमी कमी उलोवं पण कामाक सदांच आसा, लोकां फाटल्यान सदांच आसा आनी आमचें घर न्हू केन्नाच कोणाक बंद ना। आमी सदांच लोकांक ओपन आनी मडकयकर आसा सदांच मेळटालो। तुमी फाल्यां जर लोकांनी तुमकां निवडून दिले जाल्यार तुमच्या मतदारसंघा खातीर तुमच्या तकलेन कितें प्लॅन्स आसा? आमच्या डेवलॉपमेंटाची जी खंय खंय कोणाक ग्रावंड जाय, जे करमळे ग्रावंड थोडे हें जाल्यार सांतिस्तेव थोडे ग्रावंड कितें जाल्यार ते कंप्लीट जावचे आनी बरें जावचें। तांकां जाय तशें वेवस्था जावची। अशें जे कोण आतां आमचे ओल्ड गोवा सारकें धर हांगसर आमकां मार्केट कॉम्प्लेक्स जावंक जाय, जावंकूच जाय। दुसरें हांगसर ब्युटिफिकेशन जावंक जाय। ती आमी पयलींच्यान ट्राय करीत आसा आनी आतां आमी म्हाज्या हातीन जावंकूच जाय अशें आमी सीएमा कडेन सुद्दां उलयल्लें आसा। काल सुद्दां राती सीएम अशें आसा हांगसर ग्रावंड एक आमचो इनकम्प्लीट आसा तो सारको जावंक जाय। जे जाग्यार कितें आसा करमळे सारकें तळें आसा तें आमी सगळें करपाचें प्रयत्न करतलीं। दिवाडे एक आमकां सामकें गरज आसा की हेल्थ सेंटर जावंक जाय आनी 24 वरां तांकां सोय मेळोंक जाय। कित्याक थंय डॉक्टर्स म्हणजे आतां अशें आसा की थंय डॉक्टर ना, सोय लोकांक जायना। लोकांची सेवा बरी जावप की 24 वरां थंय डॉक्टर आसूंक जाय आनी लोकांची हेल्थाचे बद्दल तांकां काळजी आसूंक जाय। हें हांव म्हाजे कडेन जाता तितले प्रयत्न करतलें
आनी तांकां करून दितलें. अशें कितें काम आसा जें पेंडींग उरलां पयलींच्यान तें तुमी मुखार बी व्हरतली? हय, तळ्याचें आसा, खरमळे, मागीर सांतिस्तेव ग्रावंड आसा तो हें जावंक जाय, दिवाडे ग्रावंड आसा तोवूय बी कंप्लीट जावंक जाय. आमचो ओल्ड गोवा एक ग्रावंड आसा, भुरग्यांक जेणे करून सगळे फेसिलिटी मेळोंक जाय त्या ग्रावंडाचेर. भाऊन सगळे हे कुमारजू कॉन्स्टिट्युन्सीन जी कामां केल्या भुरग्यांची, यूथ जावन जी कोणाक गरज आसलेली गरिबांक तेणें भरपूर जॉब्स दिल्ले आसा आनी तेंची फॅमिली बरी जाल्ली आसा. आनी हांगसर जी कामां उरलेलीं आसा ती म्हाका करपाक म्हणजे म्हाका करपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय भाऊचे विजन. आनी जी भाऊन हांगसर कुमारजुआ जावं चोडणा जी देवळां बांदलेलीं आसा ती भरपूर बांदलेलीं आसा आनी तांकां जी गरज आसा ती ताणें केल्ली आसा. चोडणा जावं दिवाडे जावं कुमारजुआ जावं म्हणजे जे जे जाग्यार तेजे हातभार आसा ताणें भरपूर केल्लो आसा, हातभार लावलेलो आसा. आनी जी भाऊन कामां जावंक ना ती हांव फुडें व्हरतलें, म्हाजे कडेन जाता ते प्रयत्न करतलें. दुसरें म्हणजे ग्रावंड आसा दिवाडे तो इनकम्प्लीट आसा, तोवूय बी कंप्लीट करपाचें म्हाज्या हातीन हांव करून दितलें. तो अर्दवट उरल्या कारणान तो आतां आमी कंप्लीट करतलीं. आमच्या हातीन जाता ते प्रयत्न करतलीं आनी आमी फुडें सरोन तो कंप्लीट करून उडयतलीं. आनी तिसरो पॉयंट म्हणजे हांगसर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स आमी खूब वर्सां जालीं आमच्या मनान आसा तो एक म्हत्वाचो आसा. ती शॉप्स आसा ती तांकां मेळची म्हणून हो मार्केट कॉम्प्लेक्स बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करपाचो. खरमळेच्या लेकाचें खूब वर्सां हें आशिल्लें की MLAन जावं मिनिस्टरान थंय भरपूर हें केल्लो की ते लेक ब्युटिफिकेशन जावंक जाय. कित्याक लागून थंय ते नंतर ट्युरिस्ट स्पॉट आनीक सगळें थंय लोकांचें हें बरें जातलें. लोकांकूय थंय कितें सेल जातलो आनीक ट्युरिस्ट थंय वचोंक पावतले. कित्याक लेक ब्युटिफिकेशन जालें की लोकांची हें थंय वाडटली, शॉप्स जावं हें. आनी दुसरें म्हटल्यार थंय सावटान थंय शेत आसा तेवूय बी बरें करचें आनी आमच्या हातीन जावचें हें हांव म्हाजे कडेन प्रयत्न करतलें आनी करून दाखयतलें. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जर कितें इंडिपेंडंट कितें करपाचें आसा, स्टॉल घालपाचें ना तांकां कितें ती लाडू करता, चोकरी करता ना आनी कितें करता तांकां बी आमी कितें स्टॉल बी अरेंज करून दिवंक शकता. अशें म्हणटात की तुमी खूब कमी उलयतात म्हणून, मागीर ती उलयच ना जाल्यार काम कशें करतले अशें तुमचेर आरोप जाता. हांव कमी उलयतां अशें म्हणून सगळेच म्हणटात न्हू. हांव कमी उलोवन सुद्दां हांव इतलीं वर्सां आतां काम करतां, पंच म्हणून, सरपंच म्हणून, ZP म्हणून. आतां म्हणटा हांव MLA म्हणून म्हाका चड आनीक उमेद जाली की काम करपाची. कमी उलोवंक हांव चड काम करून दाखयतलें आनी हांव सगळ्यां बरोबर रावन काम करून दाखोवन तांकां हें म्हाजी शक्ती दाखयतलें. हांव एक बायल मनीस जावन ओल्ड गोवा पंचायतीन जे थोड्यांक न्हू टॉयलेट बांदपाक प्रॉब्लेम आशिल्ले तांकां बायो टॉयलेट्स दिल्यो ओल्ड गोवा. जांकां भरपूर त्रास जाताले की ओपन तांकां वचोंक मेळनाशिल्लें दिसाचें तेन्ना तांकां बायो टॉयलेट दिल्ल्या कारणान ती आतां बरी आसा. सापेर जावं आमच्या ओल्ड गोवा पंचायतीन भरपूर दिल्ले आसा बायो टॉयलेट्स. दुसरें म्हणजे जे आमचे रोड्स डेवलॉप जाल्ले आसा. थोड्यांक उदकाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते आमी सॉल्व केल्ले आसा. गोंयचे सायबाची बांय आसा म्हणटा थंय उदक येनाशिल्लें, थंय तांकां नवी पायपलायन दिवन उदक आतां आमी हें केल्लें आसा. जे कामां लायट खंय गेली ना आमी ते लायटीकारांक सांगून बाबा तांकां थंय वचोन हें कर, आमचे कडेन जाता तितले हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. ओल्ड गोवा आमी पंचायतीन चवथीचो बाजार म्हणून हें केलो आनी आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमच्या ओल्ड गोवाच्या हांकां पयलीं प्रिफरन्स दिलें की तेंच्यांनी लाडू चोकऱ्यो कितें जाता तें चवथीक कितें लागता तें तुमी दवरियात. आनी थंय मागीर MLAन आपल्याक ताकता तें कितें दिवपाचें तांकां दिलें. पूण तेंचो इतलो हें जालें की भाभी आनीक आमकां दिवाळेकूय जाय आशिल्लें पण आमी चवथीचो बाजार पळय हें केलो ताका सगळें चवथीक लागता तितलेंय तेंच्यांनी थंय विकलें आनी ती बरी खूश जालीं कित्याक बरो सेल जालो तांकां. आनीक ती परत दिवाळेक घालुया मागीर क्रिसमसाक घालुया मागीर. पण आमकां कितें जाता फेस्ता कारणान आमकां तें मातशें सामकें हें आसा लागीं जाता आनी आमकां फेस्ताचें कितें आसा भायलीं स्टॉलां येता म्हणून आमकां तें करूंक मेळना. दिवाळेचो आमकां हें आशिल्लो तेंचो खूब दिवाळेक घालुया आमकां दी भाभी हें करून म्हणजे आख्खे कुमारजुआ घालुया म्हणटालीं. पण ती स्टॉलांक सुद्दां तेंच्यांनी उमेदीन घातलें आनी तेंच्यांनी उमेदीन हें केलें, एन्जॉय केलें.
हे कुमारजुवा मतदारसंघात मडकयकराचेर जो तुमी विश्वास दवरलेलो तसोच म्हाजेर विश्वास दवरियात आनी म्हाका अशेंच भरघोस मतांनी निवडून दिया आनी म्हाजो विश्वास तुमचेर आसा की तुमी दितलीत म्हणून म्हाका निवडून आनी हांव तुमचे सदांच तुमच्या फाटीशी आसतलें आनी तुमच्या वांगडा रावन काम करतलें. आपूण बायल म्हणून फाटीं रावची ना, आपली शक्त दाखयतली आनी लोकांच्या उल्याक धांवतली हे प्रॉमीस ती सगळ्या कुमारजुवेकारांक करता. मॅडम तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच.